उरतरे सोडूनच दिया चर्चिल बाणावले लेगीत वेचून येवचो ना। पैसे मेळटा ताचे फाटल्यान उबो रावपी ह्या फटिंगाक राजकीय फुडार नाशिल्ल्याचे दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिन म्हणटा। तशेंच दक्षिण गोंयांत भाजपाचो उमेदवार वेचून येवपाकूच शकना असोय दावो तांणी केला। गोंयांत बैलांच्यो धिरयो बेकायदेशीर आसात। गेल्या 5 वर्सांत गोंयांत फकत 42 धिरयां आड कागाळी नोंद जाल्यात। पूण खरी परिस्थिती पळयल्यार दर सप्तकाक दक्षिण गोंयांत वेगवेगळ्या जाग्यार 3 ते 4 धिरयो आयोजीत जातात। ह्या विशीं म्हायती समाजीक माध्यमां वरवीं प्रसारीत जाता। सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण धिरयांचेर बंदी आसून लेगीत मेकळ्या सुवातींचेर ह्यो धिरयो जातात। मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान धिरयो आयोजीत करपी मनशां विरोधात कडक कारवाय करची असो आदेश दिल्लो आसलो तरी लेगीत पुलीस मात ह्या प्रकाराकडे आड नदर करतना दिश्टी पडटात। कर्नाटकातली विधानसभा वेंचणूक जिखपा खातीर भाजपा आनी काँग्रेसी मदीं आतां म्हादयच्या विशयावयल्यान शर्यत लागल्या असो आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सुप्रिमो मनोज परबान केल्या। म्हादय वांटोवपा खातीर दोनूय राष्ट्रीय पक्ष अपयशी थारल्यात। देखून 2 पक्ष गोंयच्या हिता खातीर वावरिनात हें सिद्ध जालां अशें मनोजान स्पश्ट केलें। पेडणेचो आमदार आल्लेकारान 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेत वेंचणूक आयोगाक खोटे प्रतिज्ञापत्र दिलां असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी संजय बर्डेन केला। हे विशीं तांणी फाटल्या 3 म्हयन्यां पयलीं वेंचणूक आयोगाकडेन कागाळ दाखल केल्ली, पूण अजून मेरेन ताचेर कित्याक कारवाय जावंक ना असो प्रस्न तांणी केला। वेंचणूक आयोगाचे मुख्य वेंचणूक अधिकारी भाजपाच्या हाताखाला काम करता असोय आरोप तांणी केला। देखून 8 दिसां भितर कारणां दाखय नोटीस काडूंक ना जाल्यार उच्च न्यायालयान कागाळ दाखल करतलो अशी शिटकावणी बर्डेन दिल्या। विधानसभा वेंचणूक जिखले जाल्यार म्हादय पुरायपणान गुणायतले अशें भाजपान आपल्या जाहीरनाम्यांतल्यान सांगलां। कर्नाटक भाजपाच्या जाहीरनाम्यांत म्हादयचो उल्लेख आसतलो हाची कल्पना आमकां आशिल्ली। म्हादय गुणावपी ह्याच भाजपा सरकाराक वेंचून हाडपा खातीर आमचे आमदार आनी मंत्री कर्नाटकांतल्या प्रचारान वांटो घेतात असो आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान केला।
फोंड्या नगरपालिकेच्या वेंचणुकेचे फोंड्या नागरीक समितींच्या 15 प्रभागांतल्यान 15 उमेदवार वेंचून येतले असो विश्वास शेतकी मंत्री तशेंच फोंड्याचो आमदार रवी नायकान उक्तायलो। विश्वनाथ दळवी आनी विद्या पुनळेकर हे 2 उमेदवार पयलींच बिनविरोध वेंचून आयल्यात। देखून उरिल्ले 13 उमेदवार भोवमतान वेंचून येतले अशें रवी सांगता। एका सप्तका भितर मडगांव स्विमींग पूलाचे नूतनीकरण केले ना जाल्यार भुरग्यांक घेवन आंदोलनाक बसतले अशी शिटकावणी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान सरकाराक दिल्या। फाटली 4 वर्सां जाली हो मडगांव स्विमींग पूल बंद आसा। हे खातीर लोकांक हेर तालुक्यांत वचून स्विमींग शिकचें पडटा। दर फावट विधानसभेत ह्या पुला संदर्भात मागणी करतात, पूण आयज मेरेन सरकार हो विशय गांभीर्यान घेना। सरकारान हांचेर लक्ष दिवन ही मागणी बेगीन पुराय करची अशें विजय सरदेसायान मडगांव स्विमींग पुलाची पळोवणी करपाक गेल्या वेळार तो उलयलो। फाटल्या 3 दिसांत एनसीबीन 2 धाडी घालून गोंयांत चलपी घुवळी वखदांचो वेव्हार उक्ताडार हाडला। हातूंतल्यान गोंयांत घुवळी वखदांचे जाळे कितले वाडला ताचो अदमास येता। गोंयचे मुख्यमंत्री तशेंच गृहमंत्री प्रमोद सावंत गोंयांत चलपी घुवळी वखदां आड कारवाय करपाक कसो अपयशी थारला ताचें हें उदाहरण असो आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे सरचिटणीस दुर्गादास कामत हांणी केला। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी मंगळारा कर्नाटकांत विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचारा खातीर मैसूर हांगा प्रचार सभेत उलोवप केलें। कर्नाटकांत काँग्रेस सत्तेर आयल्यार पीएफआयचेर लागू केल्ली बंदी काडून उडयतले अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। तशेंच ह्या आदी सिद्धरमैया हांच्या काँग्रेस सरकाराच्या फुडारपणा खाला राज्यांत फकत भ्रष्टाचार जाला अशी टिका तांणी ह्या वेळार केली। येता त्या 10 मेक कर्नाटकांत विधानसभा वेंचणूक जावपाची आसा। त्या फाटभुंयेर साबार राजकीय पक्ष जनतेक आपल्या फावरान करपाच्या हेतान प्रचाराक पेटल्यात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्यो कर्नाटकांत रॅली तशेंच रोड शो लोकांचे लक्ष वेधून आसात। मंगळारा प्रधानमंत्र्यान कर्नाटकांतल्या चित्रदुर्ग, चिंदनूर तशेंच हॉस्पेट हांगा रॅलींनी वांटो घेतलो। कर्नाटक राज्यांत प्रथम क्रमांकाचेर राज्य करपाचे भाजपा सरकाराचे ध्येय जावन आसा अशें प्रधानमंत्र्यान हॉस्पेटाच्या जनसभेत उलयतना सांगलें।
गुलमोहराचे झाड तशें सामके कमकुवत आनी बिनकामाचे, मात ही झाडां लाल आनी केशरी फुलांनी फुलपाक लागता तेन्ना ही झाडां आपल्या सोबीतकायेचें दर्शन घडयतना दर एकल्याचेर मोनेळ घालतात. फुलिल्ली ही झाडां पळयतकीच दर एकल्याच्या मनाक थाकाय मेळ्ळे बगर रावना. अशें म्हणटात की गुलमोहराची झाडां फुलतकीच कविमानां जागी जातात, मोगाकूय बहार येता. गिमाचे दीस आयले की सादारण एप्रील म्हयन्याच्या शेवटाक ही झाडां फुलपाक लागतात. गिमाचो राजा म्हणून गुलमोहराची वळख आसा. सैमान मेकळ्या हातान सौंदर्याची भरभरून उधळण केल्ली ही झाडां आतां लाल केशरी फुलांनी फुलपाक लागल्यात. वाडट्या अपघातांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर अपघात जावपाच्या सुवातींचेर 15 दिसां भितर सुचोवण्यो तक्ते लावचे अशी शिटकावणी येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन भौशीक बांदकाम खात्याक दिल्या. गोंयांत अपघातांचें प्रमाण वाडपाक लागल्या. हे खातीर मंगळारा भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतल्या उपरांत पत्रकारांनी भायर विचारिल्ल्या प्रस्नाची जाप दितना मंत्री उलयतालो. सांखळी पालिका वेंचणुके खातीर भाजपा तशेंच टुगेदर फॉर सांखळी गटाचे उमेदवार तशेंच हेर अपक्ष उमेदवारांनी प्रचाराक मोठी गती दिल्या आनी दर एक मताक महत्व आशिल्ल्यान उमेदवार सगळे तरेचे यत्न करीत आसात. भाजपाची तयारी नेटान सुरू आसून बसकांचे सत्र सुरूच आसा. आमचे उमेदवार सक्षम आसात. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी लेगीत विशेष लक्ष केंद्रीत केल्ल्याचे वॉर्ड नंबर 4 भाजपाची उमेदवार रश्मी देसाई हिणें सांगले. गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकार हांचे बाबा बॉम्बो तवडकार हांकां जीएमसीत उपचार घेतना रातीं मरण आयलें. आयज दनपारां आमोणे काणकोणां निमणे संस्कार जातले. गोयचो सत्ताधारी पक्ष गोंयकारांक फटोवन जालो. भ्रष्टाचार मुक्त भाजप सरकारान म्हादयचें उदक कर्नाटकांत वळोवन दिलें. तरी गोयचो मुख्यमंत्री आनी तशेंच हेर मंत्री कर्नाटकांत वचून त्याच मंत्र्या खातीर मतां मागपाक भोंवतात असो आरोप फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान भाजप पक्षाचेर केला. कर्नाटकाची मतां घेवपा खातीर कळसा बंडुरा आनी म्हादयचें उदक वळोवप हे खातीर दोनूय पक्षांनी आश्वासनां दिल्यात. पूण भाजप पक्ष सत्तेर आशिल्ल्यान भाजपाक धारेर धरचो पडटा अशेंय विजयाचें म्हणणें.
सत्तेर आशिल्ल्या पक्षांत चर्चिल प्रवेश करपाक सोदता हातूंत कांय अजाप ना, म्हाकाय ताचो कांयच फरक पडना. चर्चिल योग्य वेळ सोदून आनी बाणावलेच्या उदरगती खातीर तो भाजपांत प्रवेश करपाक सोदता, अशें फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान स्पश्ट केलें. बुधवारा मडगांवच्या स्विमींग पुलाची पळोवणी केल्या उपरांत पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाची जाप दितना तो उलयतालो. शुक्रारा जावपी सांखळे पालिका वेंचणुकेचो जाहीर प्रचार निमाणो एकदाचो सोंपलो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या मतदारसंघात येवपी सांखळे पालिका वेंचणुके कडेन सगळ्यांची नदर लागून रावल्या. हे वेंचणुके खातीर भाजपा पुरस्कृत आनी धर्मेश सगळ्यांनी हांच्या फुडारा सकयल टुगेदर फॉर सांखळी ह्या दोन पॅनलांनी एकामेकांक आवाहन दिलां. आमचेच पॅनल वेंचून येतले असो दावो दोनूय पॅनलांनी केला. फाटल्या पालिका वेंचणुकेत टुगेदर फॉर सांखळी पॅनलान आपलो शेक दवरिल्लो. हे फावटूय हो शेक कायम दवरपा खातीर ह्या पॅनलाच्या उमेदवारांनी नेटान प्रचार केला. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे खातीर ही वेंचणूक प्रतिश्ठेची जाल्ली आसा. पालिकेचेर भाजपाची सत्ता येवची ते खातीर मुख्यमंत्र्या सयत सदानंद तानावडे आनी हेर फुडाऱ्यांनी शर्तीचे यत्न केल्यात. दुसरे वटेन कांय मतदार सायलंट आसात, ताका लागून सांखळे पालिकेची वेंचणूक अटीतटीची जातली. मोपा विमानतळार हळडुव्या आनी काळ्या टॅक्सी खातीर स्टँड वा ब्लू टॅक्सी स्टँड सुरू करनात तो मेरेन आंदोलन चालू दवरपाचो निर्धार पेडणेंतल्या टॅक्सीवाल्यांनी केला. आंदोलनाच्या मंगळारच्या दुसऱ्या दिसा टॅक्सीवाल्यांनी वेवसाय बंद दवरून आंदोलनात वांटो घेतलो. मंगळाराक नागझर जंक्शनाचेर मोपा विमानतळा वयल्यान येवपी वाहनां आडोवपाची शिटकावणी दिल्ली, मात तशें कांयच जालें ना. टुगेदर फॉर पेडणे एअरपोर्ट टॅक्सी संघटनेन स्टँडा खातीर हें आंदोलन सुरू केलां. मजगतीं सुकें कुळण जंक्शन धारगळ ते मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मेरेन कलम 144क लागून केलां. मोपा विमानतळाच्या 500 मीटर आवाठांत तशेंच नागझर, वारखंड, उगवे, मोपा, चांदेल, हसापूर आनी कासरवर्णे गांवांनी हे कलम लागू केलां. सरकारान 144 कलम जारी लागू केलो आसलो तरी लेगीत आमी हे आंदोलन चालूच दवरतले, अशी शिटकावणी टॅक्सी असोसिएशनान दिल्या. मोपा विमानतळार हळडुव्या आनी काळ्या टॅक्सी खातीर स्टँड वा ब्लू टॅक्सी स्टँड सुरू करनात तो मेरेन आंदोलन चालू दवरपाचो निर्धार पेडणेंतल्या टॅक्सीवाल्यांनी केला. हे आंदोलन फुडें व्हरपाक ऑल गोवा टॅक्सी असोसिएशन, गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो दीपक कलंगुटकार, आदवोगाद शैलेंद्र गावस आनी हेरांनी तांकां तेंको जाहीर केला. बुधवारा दनपारां मांडवी पुलाचेर 2 दुचाकी आनी रिक्षे मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातांत दोनूय दुचाकी चलोवप्यांक गंभीर दुखापत जाल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दोनूय दुचाक्यांचे बरेंच लुकसाण जालां. तशेंच दोनूय दुचाकी चलोवप्यांक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. ह्या अपघाताक लागून सुमार अर्दवर येरादारी आडकून पडली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा.
सोनाली फोगाट खून प्रकरणातलो दुबावीत सुखविंदर सिंगाक मुंबय उच्च न्यायालयान सशर्त जामीन मंजूर केला। गोंय सोडून वचप ना, दर शुक्रारा येवन सीबीआयक रिपोर्ट करप ह्या अटींचेर ताका जामीन मंजूर केल्ल्याची माहिती सुखविंदराचो वकील सुरेंद्र देसायान दिली। सभापती रमेश तवडकर हांचे कडेन आदींच कांय अपात्रता याचिकेची प्रकरणां अडकून उरल्यात। ताका लागून अडकून उरिल्ली ही प्रकरणां निकालांत काडून काँग्रेसीन 8 आमदारां आड दाखल केल्ली याचिकेचेर बेगोबेग निवाळो दिवचो असो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान मंगळारा दिला। काँग्रेसीचे आदवोगादान अपात्रता याचिकेचेर निवाळो दिवपाक सभापती कळाव करता ह्या प्रकरणाचेर जाता तितल्या बेगीन निवाळो दिवचो अशी मागणी न्यायालयान लावन धरिल्ली। जाल्यार सभापती राजकीय हेतान सुनावणी निकालांत काडूंक कळाव करता असो आरोप काँग्रेसीचे आदले प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान केला। सांखळी नगरपालिका वेंचणूक भाजपात जिखतली असो विश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केला। सांखळेच्या वेगवेगळ्या वाठारांत भाजपान उदरगतीची कामां केल्यात, ताका लागून सांखळेच्या लोकांचो भाजपाचेर विश्वास आसा आनी हाकाच लागून ही नगरपालिका वेंचणूक भाजपा पुरस्कृत उमेदवार जिखतले अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां। अंदू वर्सा नुस्तेमारी वेवसायांत 25% वाड जाल्या अशें नुस्तेमारी मंत्री निलकंठ हळर्णकारान सांगलें। नुस्तेमारी वेवसायांत प्रशिक्षण दिवन आवड आशिल्ल्या तरणाट्यांक ह्या वेवसायांत हाडपाचो सरकाराचो यत्न आसा अशें हळर्णकारान सांगलें। अंदू जाल्ल्या फिश फेस्टिवलाक लोकांचोय बरो प्रतिसाद आशिल्लो अशेंय तांचें म्हणणें। काणकोणच्या चापोली धरणा लागसार आशिल्ल्या दोंगराक सोमारा रातीं परतून एकदां उजो लागलो। उजो लागिल्ल्यान रानांतली जैवविविधताय तशेंच काजू बागायती लासून गोबर जाले। चापोली दोंगरावयल्या झाडां कापपाच्या प्रकरणाक लागून हो उजो लागला असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी जनार्दन भंडारीन केला। जाल्यार दोंगराक लागिल्लो उजो पालोवपा खातीर गोंय रान उदरगत महामंडळाचे कर्मचाऱ्यांचे नेटान यत्न चालू आसा अशी माहिती रान खात्याचो उप रान संरक्षक प्रेम कुमारान सांगले।